मडगांव नगरपालिकेन परत एक फावट बोगस बर्थ आणि डेथ सर्टिफिकेटांचो घोळ चल्ला म्हणून शॅडो काउन्सिलान इश्यू केला। इतले पुरावे दिवन सुद्धा पालिकेन कांयच एक्शन घेतली ना। आता तरी तांणी जागी जावचे म्हणून शॅडो काउन्सिलाचो साव्यो कुतिनो मागता। फाटली 2 वर्सां आमी एक इश्यू रेज करीत आसा रिगार्डिंग फेक बर्थ रजिस्ट्रेशन जे मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान जाल्ले आहा आनी तातूंत आमी कांय केसींनी अबाउट 5 केसींनी सुमार आमी एविडन्सूय दिल्ले की ती फेक म्हणून आनी आमी मागिल्लें की जे कोण कल्प्रिट्स आहा तांचेर एक्शन घेवचें आनी ही रजिस्ट्रेशन्स आहा ती डिलीट करची आनी कॅन्सल करची म्हणून। जी म्हणल्यार एक ओरिजिनली रेणुका तहसीलदार ह्या नांवाचें एक रजिस्ट्रेशन हांगा आसा, तांणी आपलें बर्थ परतून रजिस्टर केलें रिटा फेर्नांडीस म्हणून आनी रिटा फेर्नांडीसाचे आवय बापूय म्हणून दाखयल्या आगुस्टिनो फेर्नांडीस आनी मारिया फेर्नांडीस। हांकां हांची नांवां घेवन तांणी फॉर्ज केली जायते डॉक्युमेंट्स, इवन म्युनिसिपालिटींतल्यानूय फॉर्ज डॉक्युमेंट्स ताका इश्यू केले आनी GMFC कोर्टांतल्यान एक ऑर्डर हाडली रजिस्ट्रेशन करपा खातीर। सेम नांव आमी दोनूय सर्टिफिकेट हाडल्यो, हल्ल्याल साकून पासून हाडले आमी सर्टिफिकेट दिवपा खातीर प्रूफ म्हणून। ताजे भायर एक निशरात खान म्हण आनी पासपोर्ट एप्लाय केल्ले पासपोर्ट ऑफिसान आनी थंय पासपोर्ट ऑफिसाक कळून येयल्लें की त्याच नांवाचे आनी कोणाक दिल्लें आहा आनी ताजी प्लेस ऑफ बर्थ बेलगांव म्हण दाखयता। सो तांणी म्युनिसिपालिटीक लेटर बरयल्लें हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें म्हण कितें आहा तें ह्या रजिस्ट्रेशन सारकें आहा ना पूण म्युनिसिपालिटीन ताका रिप्लाय पासून करूना कित्याक हांगा पेपरूच ना त्या बर्थ सर्टिफिकेटाचेर। ताजे भायर एक आरोग्य स्वामी कुरी म्हण आशिल्लो हांगा रजिस्टर जाल्लें आहा एज पर रिकॉर्ड्स, पूण आज तूं कंप्युटराचेर तूं सर्टिफिकेट मागलें जाल्यार तुका तेंच रजिस्ट्रेशन आरोग्य फेर्नांडीस म्हण येता। म्हळ्यार करेक्शन कशें जालें, सरनेम कशें जालें, ताजे आवय बापूय कसो चेंज जालो कांयच येना। जे गोंयांत ना ते हांगा लिबर्टी घेतात असलें रजिस्ट्रेशन करपाक, तांकां स्किम्सूय मेळटा, गव्हर्मेंट जॉब्सूय मेळटा। सो हाजेर आमकां एक्शन जाय की असली फेक रजिस्ट्रेशन आहा ती इमिजिएटली डिलीट करची। आनी आमी जो दुयेंत पोटाको वचून ताका लागून आमी पांय पडटाय, तुमी आमकां हेल्प करात। बार्देस वाठारांत वता वता थंय बिलिवर्सांचो उपद्रव वाडला। शिवोलचो डॉमिनिक आनी ताची बायल पयशे आनी प्रॉपर्टीचे हायस दाखोवन हिंदूंचे धर्मांतरण करता। तांकां बाटयता म्हूण कांय हिंदुत्ववादी संघटना पणजे वचून DGPक मेळ्ळ्यो। डॉमिनिकाचे फॉरेन फंडींग आनी ताच्या क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिसांनी तपासचो म्हूण एक्टिविस्ट मागतात। सो सगळे हिंदू संघटनांनी आमी जॉयंटली अशें ठरयलें की हे डॉमिनिक आनी जोवेन हे दाम्पत्य जें आसा ते वेगवेगळ्या प्रिटेक्स्टाच्या अंडर हिंदू समाजाक तांच्यो भावनांचो गैरफायदो घेवन तांकां बाटवा बाटवीचें अशा प्रकारचीं कारस्थानां थंय चलतात 5 पिलर्स चर्चीन। पयशांनी विकते घेतिल्ले कार्यकर्ते इतले हाजे पर्यंत पावल्या की मनोहर पर्रीकर जे अमेरिकेक वचून ट्रिटमेंट जे घेतात तांच्यांनी शिवोले येवंक जाय आशिल्लें। अशा प्रकारची थट्टा ह्या हिलिंगाच्या नांवान हे फ्रॉड कपल जें आसा ते तांचें चल्लेलें आसा। ताजें वास्तव जें आसा म्हणजे 1988 किंवा 89 हाजेर मर्डर चार्जीस आशिल्ले डॉमिनिकाचेर। हो 60 दीस शिवोलेंतल्यान तडीपारूय थंयच्या स्थानीक पुलिसांनी केल्लो अशा पार्श्वभुमीचो मनीस हो आनी हो एकदम आतां जेजूचो आपूण हें आनीक कितें हें अशा प्रकारचें हें करून देवाच्या नांवाचेर सो ताजी पुलिसी हें जी आसा बॅकग्रावंड जो आसा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी ती सांगपाक आमी कळीत करपाक आयिल्ले आनी डॉमिनिक आनी जोवेनाचे फंडींग सोर्सीस जे आसा हाजी सगळ्यान खोलवर वचून सगळ्यांची चवकशी जावंक जाय। थोडे आमचे दुर्दैवान एका IPS ऑफिसराचो ड्रायव्हर सुद्धा ताका बळी पडिल्लो आनी हो डॉमिनिक डिसोजा जो आसा ताका ह्या BJP सरकाराचे पूर्ण समर्थन आसा, पूर्ण सहकार्य आसा। म्हणून हो मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या गरीब बायलांक जे आसा हे कन्वर्ट करपाचें काम जे आसा हो डॉमिनिक आनी तेची बायल जे आसा ते मेळून जे आसा ते शिवोले येदे व्हडले तेंच्यांनी प्रस्थापीत केल्लेलें आसा आनी हे सगळें जे आसा हे इलिगल आसा। की उठात तुम्ही आणि जागृत जाय। पोर्चुगीज जे इतली वर्सां हांगा राज्य करून गेले तेणी आमकां नाना तरेन बाटयले आनी आमचे जे एन्सेस्टरांनी अजुनूय हिंदुत्व हे जे राखून दवरलेलें आसा ते तुमी राखचे हीच मागणी करता। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।